पार्टी मार्फत फॉर्म भरले, नॉमिनेशन फॉर्म भरला आणि मेन म्हणजे इश्यू कितें हे मतदारसंघांचो डेव्हलपमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट जे वाडलेलें आसा तेजेर हांव लक्ष दितलो आनी जाता तितके जॉब आमच्या हे मतदारसंघान दितलो. कितकेशे तरुणी शिकलेले आसा, ते गेली 10-15 वर्सां पूण तांकां जॉब ना. त्या आसलेल्या जॉबाक पण आमचे जे आमदार आसा तेंच्यांनी मात्तूय लक्ष घालूंक ना. बेश्टे आड्डतात आमी अमके हे लायल्या म्हणून कामांक लायल्या, वॅकन्सी क्रिएट करून दिल्या, पण सगळे फटींग. म्हणून आम आदमी मार्फत हांव जाता तितके डेव्हलपमेंट आनी जॉब क्रिएट कशें जातले तेजेर लक्ष दितलो आनी आमच्या हे मतदारसंघान विकास जावं बाकीचे जे कितें आसा तेजेर लक्ष दिवन हांव मागता सगळ्या आमच्या भाव भयणां कडेन येता त्या इलेक्शनाक तुमी आम आदमीक मतां घालात आणि भरघोस मतान निवडून दिया आणि मागीर डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तें तुमी पळयात. गेली 4 वर्सां काँग्रेसीचें काम तुमी जी भरपूर केल्लें आसलें पयलीं, कितें तुमचेर अन्याय केलो असो दिसता म्हाका? हय 100%. एक्चुली हांव बिजनसमॅन आणि फिल्म मेकर आणि म्हाका इंट्रस्ट नासलो, पण आमचो गिरीश बाब प्रेसिडेंट काँग्रेसलो तेणें म्हाका हाडलो आणि तुम्हाला हे मतदारसंघ परत जीवदान दी. जसे रोपट्याक आमी उदक घालतात त्या भाशेन गिरीशान म्हाजो यूज केलो आनी आमी वाडोवन ते रोपटे एक मोठें झाड जावन ताका फळां येयली आनी ह्या आमचो गिरीश बाबान म्हाजो विश्वास जात केलो. तेणें फळाची जे फळां येता ती दुसऱ्याक खावंक लायली. म्हणून हांव मागता आनी काँग्रेस पार्टीचे विश्वास धरूंक नाका आनी गिरीश चोडणकर आसा तो फटींग आसा, तेजे विश्वास धरपाचो ना. म्हाका तेणें त्रासान घातलो 2 वर्सां काम करून, त्या खातीर हांव रावला. सगळे म्हाका वळखता. काँग्रेस पार्टीक मतां घालूंक नाका, फक्त आम आदमीक मतां घाला, ह्या खातीर हांव रावला. कसो फंडान तुमी फंडान घातलो म्हणल्यार कसो घातलो, कितें जालें नेमकें? पयशे घेतले? पयशे यूज केला, म्हाजो टायम पिड्ड्यार जालो भरपूर. म्हाका टायम प्रत्येकाक पोटे आसतात. हांव म्हाजे बिजनस फाटी धरून हांव काँग्रेस पार्टीक वावुरतालो, म्हणटकीर म्हाजो टायम पिड्ड्यार जालो म्हणून हांव म्हाका त्रासान घातलो. एक्चुली ताणें पयलींच सांगपाचें काँग्रेस पार्टीक जॉयन जावंक नाका, म्हाका काय उमेद नासली. पूण ह्यांच्या खातीर आनी आमचो दिगंबर कामत तो इनवॉल्व आसा. म्हाका तिकेट दिवपाची ताच्या मनान नासली, भलत्याकूच दिवपाची आसली, पण म्हाजो तेणें म्हाका यूज केलो आनी म्हाजो लास्ट टायमार विश्वासघात केलो. म्हणून हांव मागता आम आदमीक तुमी मतां घाला. आमच्या हे मतदारसंघातल्या सगळ्या भाव भयणांक. गेले तुजे 4 वर्सांचे जे काँग्रेसीचे तुजे कार्यकर्ते आसले ते तुका परत आसात? सगळे कार्यकर्ते आसा. जवळ जवळ 7,000 मतां म्हाका पडपाची आसा आनी 100% आमच्या आम आदमी निवडून येतले. कित्याक जे कार्यकर्ते काँग्रेसचे आसा ते सगळे हांगा आसा आनी फुडें आम आदमी हे मतदारसंघातले आनी खंयचीच पार्टी बरी ना. कित्याक तेंच्यांनी भरपूर म्हणजे हें केलां, म्हणजे विश्वासघात केला लोकांचे. तेंच्यांनी कांयच प्रोग्रेस करूंक ना, फक्त आपलो प्रोग्रेस केला. म्हणून फक्त डेव्हलपमेंट आनी नोकरी कशी लागतली हेजेरूच म्हाजो विश्वास आसतलो. थँक्यू.